नमस्कार. गोवा टुडे इन द सिद्धी गावसाचो योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. भारताच्या पुराय देशी कोवॅक्सिन आणि सिरम इन्स्टिट्यूटाच्या कोविशिल्डाक डीसीजीआयचो इमर्जन्सी बावटो. फकत सरकार घेतलो, लसीकरणाक वापरतलो, मार्केटांत ना. मेळावले आयआयटी जातलीच. आयआयटीच्या सुवातेर पुलीस आउटपोस्ट आसताच. लोकांच्या भयान न्ही. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रोफेशनल कोर्साच्यो फायनल परीक्षाय ऑफलायनूच. विधिकार दिसा उपराष्ट्रपती येता. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लॅना सयत 4 संवेदनशील झोनाचे प्लॅन लागी तयार. चालू 15 सुचोवण्यो. हरकतींत लोकांक म्हयनोभर जातले उक्ते. विधानसभेक गोवा फॉरवर्ड घालता 12 उमेदवार. विजय म्हणटा मांद्र्या दीपक कळंगुटकार, पेडण्या जितेंद्र गांवकार फिक्स. युती जाल्यारूय तेच. नगरपालिका अध्यादेशाआड ऑल गोवा मर्चंट संघटनेचे बेरेस्तारा 7 जानेराक शटर डाऊन. पणजे धरणे आनीक 10 वर्सांनी खंय म्युनिसिपल शॉपा वतली पावणेर. आणि फॉरेन ट्रिपीर गेल्लो राहुल गांधी हे मेरेन गोयचो प्रदेश अध्यक्ष आनी ताचो राजीनामो जैसे दिगंबर गिरीश डेस्क इन्चार्ज आनी सरचिटणीसाची दिल्ली बसका. भारताच्या पुराय देशी कोवॅक्सिन आणि सिरम इन्स्टिट्यूटाच्या कोविशिल्डाक भारतीय वखदा नियामक महासंचालक डीसीजीआयचो फायनल बावटो. मात हो बावटो फकत बिगर कमर्शियल आणि इमर्जन्सी वापराक. फकत सरकार ही वाशिना घेऊन प्राधान्य गटांचे लसीकरण करतलो. सध्या ती मार्केटांत मेळची ना. झायडस कॅडिलॉक 3ऱ्या फेजीचे मानवी ट्रायलीकूय डीसीजीआयन बावटो दाखयलो. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Interim data suggest that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. मुख्यमंत्री म्हणटा ड्राय रन बरो जालो. वाशीन सगळ्या मेरेन पावयतले. ड्राय रन ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी डबी वॅक्सीन हे दिवपाचो सगळो जो प्रयोग वेगळ्या 3 गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स आनी 1 प्रायवेट हाज्या कडेन जालो. आनी ताका लागून तेजी पुराय कोल्ड चेन सिस्टम कशा पद्दतीन आसची आनी कशा पद्दतीन इन फ्युचर आमकां जर रोखडेंच वॅक्सिनेशन दिवपाचें जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय राज्य हें ल्हान आसल्या कारणान हो सक्सेसफूल प्रयोग गोंय राज्यात आमी खूब बेगीन कंप्लीट करपाक शकतले. 100% वॅक्सिनेशन सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक गोंय राज्य हें यशस्वी जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेळावले आयआयटीक जमीन आदी हँडओव्हर केल्या. तांकां थंय पुलीस आउटपोस्ट जाय. सगळ्या आयआयटी वाठारांत आउटपोस्ट आसताच म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. सगळ्यांनीच सरकारी जमीन आडान दवरल्यार सरकारा कडेन खंय जमीनूच उरपाची ना. 10वी 12वी कॉलेजी बरोबरूच प्रोफेशनल अभ्यासक्रमाच्यो फायनल एग्जामी ऑफलायनूच. बाकीच्यो ऑनलायन.
9 तारखेक विधिकार दिसा उपराष्ट्रपती गोंयांत येता. मेळावले IIT जातलीच. मेळावलेकारांक खंयचेय थरार वचून मजत करपाक तयार आसा म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. मेळावले पुलीस आउटपोस्ट करतात तो खंय लोकांच्या भयान न्ही. IITचे मागणे वेल्यान लँड जी आसा पळय न्ही ही हँडओव्हर केल्ली आसा. ऑलरेडी IIT खातीर लँड ही तेन्नाच हँडओव्हर केल्ली आसा. ताच्या खातीर तो प्रोसेस जो आहा बाकीचो रुटीन वो सुरू आसा. आउटपोस्ट हेजो अर्थ की आमी तांकां भियोन थंयसर पुलीस स्टेशन घालतना चुकीचो समज कोणी करून घेवचो न्ही. म्हाका दिसता राती आमच्या एडिटरान म्हाका फोन केल्लो की तुमी पुलीस स्टेशन बी थंय कितें घाल ना. चुकीचो समज आसा. IITच्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार IIT जातात त्या त्या जाग्यार एखादो आउटपोस्ट आसता. सो दॅट दे हॅव डिमांडेड. IIT कॅम्पसान डिमांड केल्लो आसा इन फ्युचर थंयसर आउटपोस्ट येवचो म्हणून. सो दॅट सरकारचो प्रोसिजरानुसार वतले आनी थंय केन्ना तरी तो जातलो. लोकांच्या डिमांडाचेर कशी कितें सोल्युशन? लोकांच्या डिमांडाचेर चर्चा करपा खातीर आयजूय हांव तयार आसा. आमी लोकांचो डिमांड सगळ्यांचो आयकून घेतला आनी हांव प्रत्यक्ष थंय वचून आयला. म्हाका दिसना आनी कोण मुख्यमंत्री थंय वचून तेंच्या मदीं उलोवन ते सगळ्या रानांत भोंवन येतलो असो. बट हांव तेंच्या वांगडा उलयला. हांवें खंयसरूच तेंचो म्हणजे काडीचोय डिमांड भायर उडोवना. सरकाराची जमीन खूब मोठ्या प्रमाणात म्हाका सांग प्रत्येक जाण जर आपल्यो म्हणपाक लागले जाल्यार सरकारा कडेन कांयच उरचें ना. आमी तेंची घरां आसा ज्या जाग्यार खरेंच कितें आसा तेंचेर अन्याय जावचो ना तेजी हांव सामकी हमी दिता. वयल्यान सांगला हांवें फास्ट ट्रॅक करून तांचे जाता जाल्यार जमनी ज्यो आसा पळय तेंची घरां आसा बाकीचो तेंचो जो थंयसर आनिकूय जर सोल्युशन कितें काडपाक जाय जाल्यार आउट ऑफ द वे वचून सरकार तांकां मदत करपाक तयार आसा. 10वी-12वी कॉलेजीचे फायनल एग्जामी बरोबरच प्रोफेशनल अभ्यासक्रमाच्यो फायनल एग्जामी ऑफलायनूच जातल्यो. बाकीच्यो ऑनलायन. कितें जाल्लें आसा युनिव्हर्सिटीची फायनल एग्जाम्स बोर्डाच्यो एग्जाम्स म्हणजे 10वी आनी 12वी आनी ज्या ज्या प्रोफेशनल कोर्सीस इट इज ओनली द म्हणजे प्रोफेशनल कोर्सीसांच्यो सगळ्यो फायनल एग्जामी ह्यो ज्यो आसा ह्यो ऑफलायन जातल्यो. पण हितून फक्त काही प्रोफेशनल कोर्सीस जे आसा हे तांच्यांनी डिसिजन घेवपाचें आसा इन लायन वीथ देर सेंट्रल बोर्ड्स तांचे जे बोर्ड्स आसा ताच्या खातीर तरी आमचो चल्ला की फायनल एग्जाम्स ज्यो आसा ह्यो ऑफलायन जावच्यो आनी बाकीच्यो एग्जामी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो ऑनलायन जावच्यो. हाच्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन तांकां इन्स्ट्रक्शन्स केल्ली आसा. 9 तारखेक विधिकार दिसा उपराष्ट्रपती M. व्यंकय्या नायडू गोंयांत येता. तो प्रोग्राम तांकां इनवायट आमचे गोंय राज्याचे सभापती हांच्यांनी लेजिस्लेचर डेच्या निमित्तान तांकां इनवायट केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विनायक सामंत. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लॅना सयत 4 संवेदनशील झोनांचे प्लॅन हे 15शींत लोकां मुखार येवंक शकता. चेन्नईचे नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाचो प्लान आनी गोंयांत नेमिल्ले नुस्तेमारी, खारफुटी, कासव संवर्धन आनी खाजन वेवस्थापन समित्यांचे मेळून 5 प्लॅन लोकांक सुचोवणे हरकतींक म्हयनोभर उक्ते आसतले. गोंयांत नेमिल्ले समित्यांचे प्लान तयार आसात. आमचे 4 कमिटी केल्ली आमी. मॅनग्रोव कमिटी, मागीर आमची फिशींग कम्युनिटी म्हणजे कमिटी केल्ली फिशींग कमिटीचे रिप्रेझेंटेशन घेवपाक. तशेंच आमी खाजन मॅनेजमेंट कमिटी केल्ली, टर्टल नस्टिंग कमिटी केल्ली. सो चौगांनी आपणाचे जे प्लॅन सबमीट केल्ले आसा म्हाका थोडे दीस पयले. वी आर नाव ऑफिशियली सेंडिंग इट टू NCSM. दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट CZMP. सो होपफुली जे आमी दिल्लो आसा मोरलेस टार्गेटार आमी आसा. येता त्या थोड्या दिसांनी आमी वी वील नोटिफाय द CZMP प्लॅन फॉर पब्लीक कन्सल्टेशन फॉर 1 month. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानूय निमाणे पावण्यार आसा. 4 झोनात 168 गांव आसात. I feel it will be in mid of January. It will not cross after January. Draft it can for public domain 1 month. मागीर तेजे ते हियरिंग जातले. विल फायनल. पण आता जो लोकांचो इशू आशिल्लो म्हाका हे करपाक खूब त्रास पडले. आमची टीम सगळ्यांनी मिटींग घेवन आमचो एनवायरमेंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एनवायरमेंट, स्पेशली आमकां हेल्थ मेळ्ळो, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आनी रेव्हेन्यू टिमीचे जे DSLR आशिल्ले सगळ्यांनी आमी एकठांय करून हो प्लॅन केल्लो आसा. इट इज अ प्लॅन केन्ना अशें पयलीं करूं ना. टेकिंग इन टू एक्सपेक्ट्स ऑफ ऑल द पिपल्स रिप्रेझेंटेशन. लोकांक त्रास जावपाक जायना. हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका आमी घातल्या. तर थोडे लोक म्हणटा ऑपरेशन करपाक करतलेच. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान आनी बाकीचे संवेदनशील झोन थारावपाचें काम 2 वर्सां फाटीं सुरू जाल्लें. प्लान अप्रूव्ह जाले उपरांत CRZचे केसी सुटपाक लागतल्यो.
पूण अल्टिमेटली हो प्लॅन जाल्यार खुबसो गोंयांत फायदो जातलो आनी खुबश्यो ज्यो गोश्टी आज CRZ प्लॅन रावूं ना म्हूण परमिशनां दिना, कन्स्ट्रक्शना एप्रुवल मेळना, प्लस जे इलिगली बांदता शॅक्स आनी कितें करता डेमोलेशन करता आनी खंय तरी ह्यो गोश्टी बंद जावपाक पावतल्यो. सो लोकां कडेन मागता की सजेशन्स आर वेलकम आनी कितें इनकॉर्पोरेट करपाक जाय एज पर CRZ नोटिफिकेशन आमी करतले. बट वी आर शुअर दॅट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आमी गोंयचो 2011 तो इतली वर्सां करूं ना तो हे 2-3 म्हयन्या भितर वी वील फिनिश द प्लॅन आनी वी वील इमिजिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ 2019. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. फॉरेन ट्रिपीर गेल्लो राहुल गांधी हे मेरेन तरी गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष आनी ताचो राजिनामो जैसे थे. सुत्रां सांगता विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाची दिल्ली गोवा डेस्क इन्चार्ज आनी सरचिटणीसा बरोबर बसका जाली. दिगंबराक विचारल्यार तो म्हणटा बसका खंय प्रदेशाध्यक्षाचेर न्ही, मेंबरशीप ड्रायव्ह, बूथ बांदावळ आनी झेडपी निकाला विशीं आशिल्ली. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराच्या राजिनाम्याचो विशय दिल्ली घोळटा. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस KC वेणुगोपाल, गोवा डेस्क इन्चार्ज दिनेश गुंडू राव, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची दिल्ली शेनवारा बसका जाली. राहुल गांधी सध्या फॉरेनात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तो परत मेरेन तरी गिरीशाच्या राजिनाम्याचे आनी नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे स्टेटस जैसे थे. आमी दिगंबर कामतीक संपर्क केलो. दिल्लीची बसका खंय मेंबरशीप ड्रायव्ह, बूथ बांदावळ आनी जिल्हा पंचायतीच्या रिजल्टाचेर आशिल्ली म्हूण तो प्रुडंटाक उलोवन दाखयता. गिरीशाच्या राजिनाम्याचो खंय विशयूच ना. सर दिल्ली मिटींग आसले तुमी आनी प्रदेशाध्यक्ष गेल्ले, कितें आसलें मिटिंगेचे दिल्ली? आमचे बरोबर तांणी फुल स्टेटीच्या कामाचो रिव्ह्यू घेतला. तातूंत भितर मेंबरशीप ड्रायव्ह, मेंबरशीप कितें पोझिशन आसा तें विचारलां, तें पळयलां. मेंबरशीप कितें आसा, कितले टार्गेट करपाक जाय कितें ताजेर डिस्कशन जालां. दुसरो विशय जाला तो बूथ कमिटीज खंय खंय पावल्या, कितें पावलां, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कितें पोझिशन आसा. तिसरें तांणी जिल्हा पंचायतीचे रिजल्ट्स ताजे एनालिसीस ताजेर डिस्कशन केलां. हे मेन 3 इश्यू आशिल्ले ताचेर. कोण कोण आसले सर मिटिंगे? आमी गोंयचे मिटींग आशिल्ली KC वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशनाचो, ताचे बरोबर दिनेश गुंडूराव, हांव आनी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार. ओके. आनी सर प्रदेशाध्यक्षान जे रेजिग्नेशन दिला तेजेर कितें चर्चा जाली? ताजेर कांय डिस्कशन जावना. प्रुडंटान गिरीशाकूय फोनार काडपाचो यत्न केलो, मात तो फोनार मेळोना. एक मात थारलें, फॉरेन ट्रिपीर गेल्लो राहुल गांधी परत मेरेन तरी गोंयच्या प्रदेशाध्यक्षाचो ताच्या राजिनाम्याचो स्टेटस जैसे थे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. विधानसभेक गोवा फॉरवर्ड 12 उमेदवार घालतले म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाची घोशणा. मांद्र्या दीपक कळंगुटकार, पेडण्यां जितेंद्र गांवकार फिक्स. युती जाली तरी तेंच आसतलें म्हूण विजयान स्पश्ट केलें. गोवा फॉरवर्डान फाटले वेंचणुकेंत 4 उमेदवार घाल्ले, तातूंतले 3 जाण जिखिल्ले. गोवा फॉरवर्डाची शेनवारा मांद्र्या सभा जाली. 12 सीट आहात जे आमी फिक्स केल्ले आहा, जे आमचे कॅन्डिडेट जिखपा सारके आहा आनी हे कॅन्डिडेट घेवन आमी फुडें वतले. 40 घालपाक आमकांय जाता, आमच्यान जायना अशें न्ही, पूण तशें केल्यार गोंयचे जनतेक जाय तें आमी करचें ना. विच इज नॉट रायट. अलायन्स जालें जाल्यार कितें करता? अलायन्स जालें हेच कॅन्डिडेट आसतले, हांचे परस बरे कॅन्डिडेट कोण ना. मांद्रे मतदारसंघात दीपक कळंगुटकार कॅन्डिडेट तो जिखतलो आणि पेडणे मतदारसंघात जितेंद्र गांवकर कॅन्डिडेट फायनल. बीजेपीची खंय पॉलिसी बरोबर ना, राजकारण वेगळ्या लेवलाचें. तुम्ही म्हणशात काँग्रेसीनसून बीजेपीन 10 आमदार घेतले म्हणून हांव गोवा फॉर्डान गेलो जाल्यार ना. खरें म्हणशें जाल्यार हांव ज्या दिसासून पार्टेन आसलो आनी जे दिसासून ते पार्टेची स्ट्रॅटेजी जेन्ना आयकली त्या टायमा वयरसून म्हाका भितरल्या भितर फुगासांव जावपाक लागले. तेंची स्ट्रॅटेजी ही आसली की 90% क्रिश्चियन वोटर वो ते पार्टेक, हांव नांव घेयना पार्ट्यांचे, आमकां सांगताले मात करूं नाका. क्रिश्चियन इज अ सेकंड पॉप्युलेशन ऑफ गोवा. म्हाका भितरले भितर वायट दिसपाक कारण सांगता तुमकां हांव, म्हजी बायल क्रिस्तांव असली हे तांकां खबर नासलें.
सांगपाक कितें आहा, मोग जालो, मोगान काजळ जाले, ती आपलो धड सांभाळता, हांव म्हजो धड सांभाळता. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गिमणी. भांगरभूंयच्या वर्सुकी कॅलेंडराचें अनावरण आयतारा जालें. गोंयचें एकमेव दिसाळें आनी गोंयचें एकमेव कोंकणी कॅलेंडर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कॅलेंडराचें विमोचन केलें. संपादक पांडुरंग गांवकार, भांगरभूंय आनी प्रुडंटाची टीम कार्यावळीक आशिल्ली. प्रत्येक घरांत कोंकणी कॅलेंडर लावचें म्हूण मुख्यमंत्र्यांचो उलो. गोंयांत घरांनी कोंकणी कॅलेंडर आसचें अशी एक संकल्पना घेवन आमी फाटल्या वर्सा कॅलेंडर काडपाक सुरवात केली. ताका बरो रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो. हे फावटी दुसरे फावटी आमी प्रयोग केला आनी हाच्या फुडें हो वर्सुकी प्रयोग चलतलो आनी कोंकणी कॅलेंडर हाच्या फुडें आनी चड फामाद जावचें, चड घरांनी पावचें असो आमचो प्रयत्न आसा. धन्यवाद दा मुख्यमंत्र्यांक की ताणें वेळ दिवन आजचें प्रकाशन करपाक घेतलो. आनी त्याच बरोबर कोंकणी दिसाळें भांगरभूंय हे सगळ्या लोकांक दिसान दीस प्रसिद्ध जायत आसा, दिसान दीस आवडत आसा. वेगवेगळे विशय दिसान दीस लोकां समोर ते हाडीत आसा. त्याच बरोबर त्या निमित्तान म्हणजे गोंयकाराक जशें कोंकणी भाशा आवडटा तशेंच कोंकणी वाचपाकूय आवडपाक लागला. पयलीं कमी वाचताले पण आतां खूब मोठ्या प्रमाणात आवडपाक लागला आनी निश्चितच प्रत्येक गोंयकाराक कोंकणी कॅलेंडर आपल्या घरांत रावपाक निश्चितच आवडटलें अशें म्हाका दिसता. आनी तांच्यांनी सुरू केल्लो हो एक प्रयोग यशस्वी जाला म्हणपाक कांय हरकत ना. पोरू भांगरभूंय ही कॅलेंडर खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आपणायली, लोकांनी आपल्या घरांनी लायली. ह्याय वर्सा तितक्याच मोठ्या प्रमाणात कोंकणी कॅलेंडर प्रत्येकाच्या घरांत लावचें हें हांव प्रत्येका कडेन मागतां. नगरपालिका अध्यादेशा आड अखिल गोंय मर्चंट संघटनेचे बेरेस्तारा 7 जानेराक शटर डावन. अध्यादेश फाटीं घेवचो म्हूण मागणी. अध्यादेशा आड कितें करपाचें तें थारावंक म्हूण म्हापशां मर्चंट संघटनेन सगळ्या वेपाऱ्यांची बसका आपयिल्ली. बेरेस्तारा सगळे दुकानां बंद दवरून पणजे आझाद मैदानार जमतले. आनीक 10 वर्सांनी खंय पालिका मार्केटांतलीं दुकानां पालिकेच्या ताब्यांत वतली, तांची पावणी जातली. की जे शॉप्स त्यांच्याकडे जे आसा ते फक्त 10 वर्सां पुरतेच त्यांच्याकडे आनीक उरतले आनी तेज्या उपरांत ते शॉप काडले गेले वयतले, रिऑक्शन जाले वयतले. हेज्या अगेन्स्ट ही मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेन सगळ्यांनी एकमतान सांगला की हो अध्यादेश स्क्रॅप जावंक जाय म्हणून. जानेवारीच्या 7 तारखेक 2021 बेरेस्तारा आमी सगळे वेपारी संघटनेचे प्रत्येक म्युनिसिपल परिसरांतले वेपारी आपापली दुकानां बंद करतले, आपले मार्केट बंद करतले, पूर्ण शाप मार्केटां बंद करपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी हे सगळे वेपारी फूल फ्लॅज आपले आपूण स्वता आपूण आपले फॅमिली मेंबर, आपले स्टाफ सगळ्यांक घेवन पणजे आझाद मैदानाचेर आमी मेळटले. आमची मागणी आसा की सगळे इतर एसोसिएशनां, NGOज, ऑर्गनायझेशनां मार्फत जो कितें आमकां सपोर्ट दिवंक शकतात तुमी आमकां दिवचो. कारण ही जी ट्रेडर कम्युनिटी आसा अख्ख्या गोंयाभर ही गोंयांत हरशीं खऱ्या अर्थान खरे गोंयचो बॅकबोन म्हणून काम करतात. त्यामुळे बिसायड्स म्युनिसिपॅलिटीचे जे ट्रेडर्स आसात त्याच्या भायर जर इतर आउटस्कर्ट्साचेर म्युनिसिपॅलिटीच्या मार्केटाचे भायर असलेले ट्रेडरांक बसून आमी विनंती करता की आयज म्हाका फाल्यां तुमकां हे लक्षांत घेवन तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिवचो. संजीवनी सुरू करात म्हूण उसकारांचे दुसऱ्या दिसा सांगे मामलेदार कचेरे मुखार धरणे. उसकार थंयच रांदतात, थंयच जेवता खातात. सरकार लेखी दी मेरेन आंदोलन चालूच. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मांद्र्या घरा गॅदरींग दवरिल्लें. आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूय आशिल्लो. फोंडा फर्स्टान 10वे 12वेचे गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. गोंयभरच्यो एक खबरो. संजीवनी साखर कारखानो बेगीन सुरू करचो म्हूण उसकार धरण्यार. दिल्ली बॉर्डरीत शेतकार रस्त्यार संवसार मांडून बसल्यात तशें सांग्यार. मात गोंयचो सरकार वासपूस करिना. काल तांकां आमी महिला ज्यो आसल्यो त्या महिला आमी काल सांजेर आमी 6 वरांचेर तांकां आमी घर धाडून दिल्यो. आनी जे आमी दादले आसले, जेंट्स आसले ते आमी राती आमी हांगा रावले. कमी म्हणल्यार 100 सुमार आमी लोक आमी हांगा रावले. आमी जेवण हांगा केलें, च्या सगळें आमी केलें. आनी आयज आमगेलो दुसरो दीस. आयज दुसरे दिसा आमी लोक हांगा चडांत चड आमी
काल जाल्यार तेच्या परस लोक जाले आनी त्यान परत नवीन येयल्या हे कोवीड महामारीक हांगा रावपाक प्रॉब्लेम आसल्या कारणान आमी थोडे लोकां येतात लोक येता म्हणटा आमकां खूब येता म्हणटा पूण तुमी फाल्यां या अशें म्हणून आमी लोकांक मेसेज दिता पूण हे बरोबर आमी हाडना पूण आमी थोडे लोक आमी हाडटा आनी हें आंदोलन आमी कोणाच्या सपोर्टाचेर केलें ना कोणी आमदाराच्या सपोर्टार केलें ना कोणा पॉलिटिक्साच्या सपोर्ट केलें ना सुरू जायना आनी आमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो पर्यंत आमी हिंगा उरची नाय अशी आमची अपेक्षा आसा आमी जर लेखीत तर दिले फाल्यां दिता म्हणलें परत दीत म्हणल्यार आज तर येवन दिलें जाल्यार आमी सरसुखी आसा शेतकरी पूण जो पर्यंत सरकारान आमकां दिना तो पर्यंत आमी ध्येय धरून आमी सोडना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान ताचे घराक गॅदरींग दवरिल्ले आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूय आशिल्लो ताचो भोवमान केलो शाळेतल्या कॉलेजमधल्या मुलांचं अशा तऱ्हेचं स्नेहसंमेलन आयोजित करणं मला वाटतं हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होतो बऱ्याच वर्षानंतर जेव्हा माणसं एकमेकाला पुन्हा भेटतात निश्चितपणे जुन्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा मिळतो परंतु त्याचबरोबर या गतस्मृतींना केवळ आपण चालना देतो नाही तर नवीन एक बऱ्याच गोष्टी शिकता येतात फोंडा फर्स्टान 10वे-12वेचे गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो जे आज जे फोंडा फर्स्टाचें जे कार्य जे चल्लां लायक ताणें मागीर सगळे फिल्डान ते आसा कल्चरल फिल्डान आसा बाकीचे जे हें आसा त्या प्रमाणे आयज हें फेसिलिटेशन खरेंच गरजेचें डिफरन्स एटिट्यूड इज इक्वली एज इम्पॉर्टंट एज एबिलिटी खूब फावट आमचे कडेन टॅलंट आसता एबिलिटी आसता पूण जर रॉंग एटिट्यूड आसलो जाल्यार आमी लायफान सक्सेसफूल जावंक शकना विकनेस ऑफ एटिट्यूड मेक्स अ वीक कॅरेक्टर म्हणटा त्या खातीर तुमी सगळ्या भुरग्यांनी एक स्ट्रॉंग एटिट्यूड दवरा पॉझिटीव एटिट्यूड दवरा आनी तुमी फुडें चलात I had to plan my studies very carefully. As you all know, success requires determination, and I was determined to achieve my goal. The most important thing here is to make my own notes. उजवाडाक आपण उजवाड जावन रावलो आणि उजवाडाक उजवाड दिवपी म्हणजे फोण्याचो फुडलो उजवाड प्रगटावपी ह्या नव्या उजवाडाक आज तुम्ही प्रफुल्लीत करपाचें जे कार्य केलां म्हणून म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक चड महत्व येता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट बुलेटिन इतल्यार सोंपता लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट ट्विटर फेसबुक ॲप टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲप चार चौगांत मास्क घालात डिस्टन्स राखात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट